कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सांग्यार साळावली धरणाच्या कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयले। प्रकाश गावकर अशे बुडून मरण आयिल्ल्याचे नाव आसा। आयतारा रातीकडे कॅनला कुशीच्या रस्त्यावेल्यान चलत घरा येतना पांय निसरून तो कॅनलात पडलो आणि ताका बुडून मरण आयले असो दुबाव आसा। ह्यान आदी कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयिल्ल्याचे कॅनलात बुडून मरपाची ही दुसरी घडणूक जाल्या। कॅनला कुशीक कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळवले। कोर्टाली सांगें एक इन्सिडंट जालो तो म्हणल्यार प्रकाश गांवकर जो 55-57 एजीचो ते खंय तरी हे कॅनलाक बुडून मृत्यू जाल्ले आसा। हेची जे घटना घडली तो खंय राती खंयची तरी फंक्शनाक लागून फंक्शनाक गेल्लो आनी त्या फंक्शनाक लागून तो घरा परत येवना। तेजे नंतर फॅमिली रातची तेजो शोध घेवपाक लागली मेळूना। पूण आयज सकाळीं अरावंड 10 सुमार कोण हे सायडीन वयताले रोडा सायडीन वयतालो तो कॅनलात तेकून रोड आसा तेणी खंय तरी ताका सायड केलो आनी तेजे नंतर ही गोश्ट तेंची फॅमिली मागीर पुलिसाक कळयली। हो असो इन्सिडंट जो कॅनल आसा कोर्टाली जो व्हडलो कॅनल आसा हेजो असोच इन्सिडंट गेल्या वर्सा जाल्लो। लोकांचें म्हणणें आसा खंय तरी जो कॅनल आसा तेजी कुशी रोड आसा तेका कांयच सेफगार्ड ना सेफ्टी ना आनी हेका सेफ्टी आसची म्हणून लोकांनी आयज हेजेर प्रश्न उबारलेलो आसा। कित्याक जो व्हडलो कॅनलाच्यानी सामको तेकून असो पळय तो रोड आसा आनी खंय तरी हे सायडीन भुरगे वयता जाणटेली वयता आनी रातचे हांगा खंय तरी लायट आसना आनी हेचेर खंय तरी सेफ्टीचो इशू उबारला। ताका लागून आयज लोकांनी हे इन्सिडंटाचेर तो प्रश्न केल्लो आसा। सद्याक तेजी बॉडी सांगे पुलिसान पोस्टमॉर्टम धाडले आसा आनी हेजी फुडलो तपास सांगे पुलीस करतात। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।